संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाक शेतकऱ्यांचो खर विरोध. दिली 8 दिसांची मुजत सरकाराक. मंत्री गोविंद गावडे मात मागतात 3 महिने. सरकार म्हणता तरणाट्यांक शेतात द्यावात. शेतकी महाविद्यालयाचे भुरगे मात वाट पळयतात निकालाची. 2 महिने जालेत गोंय विद्यापीठ काडटा ओडी. पेटण्या उपरांत काणकोणकारांनी घातलो दर्या वाठाराच्या येवजणेवेल्या जाहीर सुनावणेचेर बहिष्कार. 100 लोक जमलो सभाघरा भायर. निलेश काब्राला काढलो घाम. बायगिणी आयिल्ल्या नव्या कॉलनीवाल्यांचो बायगिणी कोयर प्रकल्पाक खर विरोध. कोर्ट केशी दिसा धरतले धरणे. नमस्कार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. संजीवनी साखर कारखानो बंद करपाची घोषणा सरकारान करीत सावन गोंयभरचो ऊस रोवपी शेतकार चाळवला. शेनवारा तांची बसका जाली आनी तांणी सरकाराक 8 दिसांची मुजत दिली. पूण सहकार मंत्री गोविंद गावडे मात आपल्या मताकडेन ठाम आसा. आदिवासी चळवळींतलो ताचो वांगडी रमेश तावडकारान कारखानो बंद करनाका म्हण मागून लेगीत. विधानसभेत सहकार मंत्री गोविंद गावडेन नोव्हेंबराच्या सिजनात संजीवनी साखर कारखानो सुरू जावचो ना अशी घोषणा केली आनी पेडणे सावन काणकोण मेरेन तिडकीचे ल्हार पातळ्ळे आनी निमणे शेनवारा ते सगळे धार बांदोडे मेळ्ळे. गोंयांत ऊस उणो जाता देखून कारखानो लुकसाणान चल्ला हे तांकां निखालस मान्य ना. तांच्या मतान सरकारी अधिकाऱ्यांचो मनमानी कारभार आनी भ्रष्टाचार हाका लागून कारखानो खाकनवाळ जाला. पळयात तांची रंजवा. हो विचार करतना आमकां शेतकऱ्यांक खरें म्हणचे जाल्यार आमची कमिटीक आपोवपाक जातलो कॉर्पोरेट मिनिस्टरान किंवा सीएमान. आनी तेन्ना आमचे कडेन उलोवन ते निर्णय घेवपाक जाय. आमी कितली म्हयने जाले तेंचे कडेन अपॉइंटमेंट मागता पण आमकां दिना. आज यो फाल्यां यो अशें उतरां 15 दिसांनी येता आनी केन्ना येता. ह्या हितून शेतकऱ्यांचे कांयच तांकां पडलेलें ना. एक ठराव आसा आमचो, फॅक्टरी ही चालू उरची आनी कशी चालू उरची हेज्या विशीं आमकां सरकारान आपोवन व्हरचें आनी तेजेर आमी सगळे वेवस्थीत बसून. आज कितें जाल्लें आसा, थंयसर गव्हर्मेंट हें धाडलेलें आसा. ही पयल्या फॅक्टरी केन्नाच्यान लॉस आसा. गव्हर्मेंट बॉडी धाडटा तेन्नाच्यान लॉस आसा. नाल्यार पयलीं शेतकऱ्यांची कमिटी आसली तेन्ना फायद्यानी आसा. मुद्दम पळया. आनी खंयच्याच परिस्थितीन आमी शेतकरी गव्हर्मेंटाक बंद करून दिवचे ना. बरोबर. टायम लिमिट किती दिला तुम्ही? आमी आतां आयज आमी 8 दीस दिल्ले आसा. आमकां दिसता गोंयचो शेतकार फक्त शेत करपा खातीर प्रोत्साहन दिता अशें म्हणटा तोंडान, पूण फाटल्यान आमची मारली वयता आनी शेतकारा वयर काडलो वतना शेतकार थंयच आनी कमी जायत तसो गोंयांत आनीकय कमी जातलो. जर शेतकारा खातीर इतली कळ सोंसपाची सरकाराची तयारी ना जाल्यार ताणें सांगचें गोंयांत शेती करची न्ही. तुम्ही फक्त आमी तुमकां सर्व्हिस दिता, तुम्ही सर्व्हिस करपा येया आमच्या दारान म्हणून. फाटलो सहकार मंत्री कितें करी, त्यान फाटलो सहकार मंत्री कितें आमचे प्रत्येक फावटी आमचे निवेदन गेल्लें आसा ही फॅक्टरी कशी चलोवची, कितें चलोवची. तुम्ही हाडटा खंयचो हांगसर कोणी दिता. आजून कोण ऑफिसर दिना मरे आमकां अजून. कितें चल्लां केशन काढला लॉस म्हणून. जो पळय 5 कोटी 20 लाख रुपया पेट्रोल पंपाचे दरोडा, 1 कोटीचे कमिशन, 22 ट्रकांचे अफरातफर, ह्यो सगळ्यो अफरातफऱ्यो पॅचअप करपा लागून ही फॅक्टरी बंद करपाक सोदता सरकार. सारकें ना जायतच सरकारान इन्क्वायरी बसोवची. कोणे कोणे कशें करप्शन केलेलें आसतें टील एडमिनिस्ट्रेटर, एमडी जितले पळय लोक आसाय तितल्यांक इन्क्वायरी बसय. रमेश तवडकार हो आदलो शेतकी मंत्री आनी गोविंद गावडेचो आदिवासी चळवळींतलो वांगडी. तो कांय शेतकारांक घेवन शेनवारा गोविंद गावडेक मेळ्ळो. ताच्या मतान 1000 शेतकारां मदले 80% शेतकार आदिवासी. आमी मिनिस्टर गोविंद गावडे हांचे कडेन मेळ्ळे आनी तांकां सांगलें जो 1000 कुटुंब जे आसा तातले सादारणशे 80% जे फार्मर आसा ते आदिवासी फार्मर आसा. की संजीवनी सहकारी कारखानो हो शेतकऱ्यां मुळे नोसांक गेलो ना. आज आमी मंत्र्या कडेन मागणी केली की संजीवनी सहकारी कारखानो बंद करचे पेक्षा की जेणे ह्या विशयात म्हणजे फ्रॉड केल्लें आसा पळय न्ही ताजी चवकशी करची आनी तांचे कडच्यान ते पयशे जे लॉस जाल्ले आसा ते रिकवर करून घेवचे अशा तरेचे डिमांड आमी केल्ले आसा. आनी खंयच्याच परिस्थितीन तो सहकारी कारखाना साखर कारखाना तो बंद पडपाक जायना. 5 कोटींची अफरातफर जाल्या. ताची चवकशी 8 दिसां भितर करतलो अशें गोविंद गावडेन गोवा 365 सांगला. पूण कारखानो तात्पुरतो बंद करपा बगर दुसरो पर्याय ना ह्या मताचेर तो ठाम आसा. कारखानो परत सुरू जायना तो मेरेन सरकार शेतकारांचो ऊस विकतो घेतलो अशेंय ताणें सांगलें. ही प्रॉपर्टी कोण तरी खावपाक सोदता हे म्हजे कारकिर्दीन तरी जावपा ना. दुसरी गोष्ट, चिऱ्याची खण जो कोण काडटा, ऑलरेडी जो एडमिनिस्ट्रेटर जो आसा मोरजकर ताका हांवें स्टँडींग इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा की ते कोण काडटा, ताणी परमिशन घेतला काय कितें किंवा कोणीन तांकां परमिशन दिल्लें आसा, हे सगळे काही गोष्टी त्याची चौकशी हांवें कर म्हणून सांगला. एलिगेशन जे आसा 5 कोटीचे अफरातफर जाल्ले आसा
तें एलिगेशन येणाऱ्या 8 दिसां भितर आय विल कम विथ द कंक्लुजन. शहानिशा करून ठोस भूमिका किंवा नवो आमी जो पर्यंत खारकानो घालना तोपर्यंत जितली वर्सां आमी लागतले तितली वर्सां आमी ह्या शेतकऱ्यांचो शुगर केन घेतले, तांकां सबसिडी आमी दितले. हे परत एकदा हांव तुमकां नमूद करतां. आनी तितून बदल कांय जावपा ना आनी तुमी पॅनीक जावपाची गरज ना. आणि वर्कर आसात तांकांय वर्कर जे आसा तांचे ह्या आमी ज्या वेळाचेर नवो जेन्ना आमी शुगर फॅक्टरी किंवा दुसरो आमी कॉन्सेप्ट किंवा दुसरे आमी आयडियाज एडॉप्ट करतले त्या वेळाचेर ह्या वर्करांचो विचार आमी डेफिनेटली करतले. कितें करपाक जाय मागीर आंदोलनाचो मार्ग स्विकारपाक जाय तुमी डेफिनेटली करचो. पूण थोडोसो म्हाका म्हजे खातीर तुमी 1-2 म्हयन्याचो किंवा 3 म्हयन्याचो वेळ तुमी म्हाका अभ्यास करपाक दिवचो. कारण हांव आज पर्यंत जे कामाक हांवें हात घातिल्लो आसा ते काम हांवें पूर्ण करून दिल्ले आसा. हें लक्षांत तुमी घेवचें. कामगारांच्या बरोबर आनी शेतकऱ्यांचो प्रश्न हांव धसात लावपाचो म्हजो प्रायम फोकस आसा. इतलेंच हांव ह्या घडये सगळ्या समस्त गोंयकारांक सांगपाक सोदतां. नो नीड टू पॅनीक इन नियर फ्युचर. धारबांदोडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक आनी मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. एके वटेन संजीवनी साखर कारखानो बंद आसा जाल्यार दुसऱ्या वटेन गोंय विद्यापीठान एग्रीकल्चर विद्यार्थ्यांच्या भवितव्या कडेन खेळ मांडला. मे म्हयन्यात तांचो निकाल जाहीर जावपाचो आशिल्लो पूण जुलय म्हयनो सोंपत आयलो तरी हो निकाल लागलो ना. तांत्रीक कारणाक लागून निकालाक वेळ जाल्ल्याचे विद्यापीठ म्हणटा. सुकर्णच्या डॉन बॉस्को एग्रीकल्चर महाविद्यालयातल्यान ह्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली. 28 सेमिस्टर दिवन लेगीत सद्याक तांच्या हातात पदवी प्रमाणपत्र ना. ह्या सगळ्या बोवाळाक लागून नोकरी सोडूनच दियात पूण मास्टर डिग्री खातीरय ते अर्ज करपाक शकनात. सप्तका भितर निकाल जाहीर करता अशें पालवी निबंधकान 9 जूनाक तांकां सांगिल्लें. पूण आतां विचारल्यार ते तांत्रीक कारण फुडें करतात. The university is saying the ordinance is not given approved by the governor and even the format which was our college supposed to give about the result was not given. College has given the format in the month of September. The transcript and the syllabus copy was given. Even the result from first to we have 8 semesters total. So from the first to 7th semester, all the results were submitted in December, 11th of December, and even the 8th semester was submitted in March along with the passing certificate. Because we need the passing certificate to even apply for the provisional degree certificate, and even that they will not give it to us. And if you require even for transcripts, they say that the mark sheet is applied by the college and not the university, so they will not give us they will not supply dispose the transcripts to us. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. शुक्रारा पेडणेकारांनी जाल्यार शेनवारा काणकोणकारांनी दर्यादेग व्यवस्थापन आराखड्याचे जनसुनावणेचेर बहिष्कार घालो. सुमार 1000 भर लोक एकठांय आयिल्ले पूण जनसुनावणी जावपाशिल्ल्या सभाघरात तातूंतल्या एकल्यानूय पांय दवरलो ना. दर्यादेग व्यवस्थापनाचो सध्याचो आराखडो रद्द करून थळाव्यो पंचायती आनी पालिकांक विश्वासात घेवन नवीन आराखडो तयार करचो अशें तांणी मागला. पळयात पुराय बातमी. हे जनसुनावणे खातीर पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालय काणकोणा गेल्लो. लोकांक आपले म्हणणे पटोवन दिवपाचो ताणें पुरेपूर यत्न केलो पूण लोक आपल्या निर्णयाचेर ठाम रावले. एकानूय सभाघरात पांय दवरूंक ना. दर्यादेग व्यवस्थापन आराखडो नव्यान तयार करपा खातीर सरकारान दरेका तालुक्यांत जनसुनावणी घेवपाचें थारायिल्लें आनी पयली जनसुनावणी शुक्रारा पेडण्यां जाली. पळयात. काणकोणच्यान आमचो खबराकार देविदास गांवकार. हो जे आम्ही दाखयता इट इज अ प्रेजेंटेशन पब्लीक कन्सल्टेशन. बाबा अशें हे CRZ नोटिफिकेशन प्रमाणे अशें आसा आनी हेजे खातीर जे तुमी आमी जेन्ना येता तेन्ना हेजेर आमी उलोवपाक जाय. हो भाशा करपाक आमी येयल्ले आसा. आज NCSMन जो प्लॅन केल्लो आसा हो प्लॅन केल्ल्या बेस्ड ऑन 2011 नोटिफिकेशन ऑफ CRZ आनी हे 2011चे नोटिफिकेशन जे केल्ले आसा तितून चुकी हांवें सांगला जेन्ना आमी पयलें हांवें सांगलें चुकी आसा ते आमकां कळटा ते चुकी आमी करेक्ट करता. जे आमकां कळना ते चुकी तुमी सांगले जाल्यार आमी इम्प्लिमेंट करून बेस प्लॅन जो करेक्टेड प्लॅन जो आसा आमी तयार करून परतून NCSMक धाडटले. बाबा ही चुकी तुमी कळलेली आसा हे लोकांची मागणी आसा. ह्यो प्लॅन आनी तुमचो प्लॅन स्टडी करा. हो स्टडी करा आनी हे तुमी करूं शकता वा ना हे आमकां परतून सांगा. NCSM इज लायक अ कोर्ट. तांकां जे CRZ नोटिफिकेशन आसा ते भाशेन तेणी प्लॅन करपाक जाय. जशें एडवोकेट आपणाचो बूक घेवन कोर्टान वयता आनी आपणाचे केस मांडटा. सो आमी आतां सद्याक ही केस आमी मांडल्या आनी ही केस सारकी करपाक जाय जाल्यार जे ते करूं शकता आनी जे करूं शकना ते आमकां सांगपाक शकतले. आनी हे कितें आमकां जाय
हे आमी त्यांच्या फुड्यान धाडटले आनी तेन्ना ते आमकां सांगतली आमी सेंटराक जाय जाल्यार नोटिफिकेशन चेंज करून तांकां इम्प्लिमेंटेशन करून परतून ते पब्लीक हियरिंगा येतले आमी येवचे ना. क्रॅक केला म्हणून नोटिफिकेशन काढा. सेकंड प्लॅन तयार करपाक म्युनिसिपालिटीनी आणि पंचायतीनी धाडा आणि मागीर कन्सल्टेशन करा. ताच्या पयलीं न्ही. आमकां गोंयकारांक पिशे समजता. हाजी नोटिफिकेशन जी आसा हाजी नोटिफिकेशन जी ताणें एज अ मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट काडलेला तेतून लोकांक पिसो केला. क्लियर कट पिसो केला आणि आता तो भाषाय तीच उलयता. वी डोंट वॉन्ट एनी सपोर्ट पॉलिटिकल सपोर्ट. कित्याक पॉलिटिकल सपोर्ट केले जाल्यार कोण वयता आनी कितें जाता तें सगळें खबर आहा. सो लेट अस बी युनायटेड. लेट अस जस्ट बी युनायटेड अँड वर्क टुगेदर जस्ट टू प्रोटेक्ट आवर स्टेट फ्रॉम ऑल दिस डिवास्टेशन which is happening. A reporter देविदास गांवकर from काणकोण. आता घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. काँग्रेसीचो आमदार लुइजीन फालेरो सांगता 10 जाण वतकीर आपणाक काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचो फुडारी जा म्हूण ऑफर दिल्ली. तशेंच दक्षिण गोंयची लोकसभेची तिकेटय दिल्ली पूण आपणें नाका म्हटलें आनी गोवा प्रदेश काँग्रेसीचे अध्यक्षपदय नाका म्हटलें. मात 10 जाण आमदार फुटून गेले ते तो धरून 4 आदल्या मुख्यमंत्र्यांक लागून हे लुइजीन मान्य करपाक तयार ना. तशेंच पक्षांतर बंदी कायदो बदलपाक जाय अशेंय तो म्हणटा. And I told them I am not interested in becoming the CLP leader even though I had maximum votes and even though I was not selected, I was elected for the purpose as a CLP leader. I declined. And even this time when it came, I told the same thing. Afterwards I was requested from Delhi, I don't know whether you know, to contest the parliamentary elections. There was a big morcha. So parliamentary elections. I told them I am not interested. असलो बाबू कवळेकरान एक एलिगेशन के पयलींची 4 जे एक्स CM आसा ते जबाबदार म्हणून आज आमकां फुटपा कारण ते म्हणलें तितून भितर तूं एक आसा ना. म्हाका सांगिल्लें ताणें आपूण कित्याक गेलो तो पूण म्हज्या आनी तुका सांगूं जायना हें. Some of the MLAs were saying we don't want 21, we want 24. The same fellows are now shouting. Who are the MLAs? We don't want 21 MLAs, we want 24 MLAs. कोण MLA कोण? हांव सांग. My suggestion, if once a person is elected from a particular political party, he should not be allowed to defect till the end of his term. If he wants to defect, then he should be disqualified and he should not be allowed to contest during that term. If this defection loophole is plugged, then I am sure this scourge of defections will stop. दुसरे वटेन काणकोणचो काँग्रेसीचो आमदार इजिदोर फर्नांडीस भाजपा आमदार जालो म्हणून म्हाजो आकस ना अशें भाजपाचो काणकोणचो आदलो आमदार रमेश तवडकार म्हणटा. घटक पक्षांचे ब्लॅकमेलिंग वाडिल्ले देखून पक्षाक ह्या 10 जाणांक घेवचे पडले असो ताजो युक्तिवाद. सपोर्ट केलेच लोक ज्या तरेन ब्लॅकमेलिंग करताले असो विशय तो अलायन्स पार्टनर आसा ताणें केल्लो आसा करताले हो विशय हांवें सांगपाक गरज ना पण हाजे पर्यंत अनेक तो विशय पब्लीक जाल्लोय आसा. तवडकर तुमी हॅप्पी आहा हे डिसिजनाचेर काणकोणचे न्ही काणकोणच्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना इजदोर जेन्ना प्रवेश 10 जाणां आयले तातूंत इजदोर आसा ताजें पयलें वेलकम हांवें केलें. सगळ्योच गजाली ज्यो आसा न्ही राजकारणांत जे आसा न्ही आयचे फाल्यां सांगपा येना फाल्यांचे परवा सांगपा येना. त्यामुळे राजकारण खंय वतलें कशें जातलें कारण म्हजे सारको कार्यकर्ता एक सामाजीक कार्यकर्ता. मडगांवच्यान आमचे खबराकार रमेश नायक राऊत आणि संदीप तुयेकार. काँग्रेसीक लाथ मारून भाजपात गेल्ल्या काँग्रेस आमदारांचेर गोंयचो आवाज संघटनेन फोग काडलो. विरोधात असताना 16B दुरुस्तेक विरोध करपी ह्या आमदारांनी आता आपलो शब्द पाळून दाखोवचो अशें तांणी मागला. विरोधात असताना 16B दुरुस्तेक विरोध करपी बाबू कवळेकारान आता तरी ही दुरुस्ती रद्द करची अशें तांचें म्हणणें. आदलो TCP मंत्री विजय सरदेसायान आपल्या फायद्या खातीरच ही दुरुस्ती केल्ल्याचे सांगून संघटनेच्या वांगड्यांनी ताका जबाबदार धरलो. आता नव्या TCP मंत्र्यान ही दुरुस्ती रद्द करची अशेंय तांणी मागला. पळयात तांचें म्हणणें. RP 2021च्या नावार करेक्ट विकले सगळे 16Bच्या नावार सगळ्यांचे प्रॉपर्टी चेंज केल्यो
शेतां बितां सगळीं आसलीं ती रायट्स टू बिल्डर करपाक हें केलें. ताजे उपरांत केस टू केस बेजीस गॅझेटेड चेंजीस करपाक डिसायड केले. आनी MLAक इतलो टायम लागलो. जेन्ना NGOs रोखडेच ताबडतोब उठ्ठाले आनी वी यूज टू मेक नॉयज, तेन्ना हे MLAक कांय दिसूंक ना. दे डोंट डिमांड अ ज्युडिशियल इन्क्वायरी. तेन्ना आमकां कळटलें एंड वी वील एक्यूज दीज MLAs that it is not because of Vijay Sardesai or anything illegality. तुम्ही तुमच्या स्वताच्या फायद्याक गेल्या आणि आम्ही डिमांड करता तुम्ही तुमच्या सगळ्यांचे बँक अकाउंट पब्लिक स्क्रुटिनीक धरा. तुमचे एसेट्स पळय आसा मुवेबल इमुवेबल प्रॉपर्टी लोकांच्या स्क्रुटिनीक धरा तुम्ही. तेन्ना आमकां कळटलें तुम्ही कित्याक लागून जंप मारल्या पळय ती. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कांपाला वेल्या परेड मैदाना लागसार बेकायदेशीरपणान उबारिल्ल्या झोपड्यांचेर CCP आनी पणजे पुलिशेन शेनवारा धाड घाल्ली. हे धाडीत पुलिशेन गांजाची 40 पाकिटां जप्त केली. पळयात. कितें एक्चुअली कितें मेळ्ळां तुमकां मातशें हें आतां तेच हांवें आतां कोणाक विचारलें, एका गांजा खंय गांजा मातशें वयर काड. हें आतां आमी 3 दीस रेड मारल्या. आमी आतां ही पायपां आमी 3 दीस आमी पिशे कशे केले तेंचे झोपड्यो काडून पूण सगळें पळयतालें पायपांनी. आतां एक ट्रक भर आमी पायपांतल्यान माल काडला. अजून तो ट्रक भरला. अजून म्हाका आनी एक ट्रक जाय पडटलो. अजून माल तसोच आसा. आनी हांगा तुमी पळयल्या मुद्दम केतन राव थंय दवर. केतन यो तो भितर आहा. पॅकेट आहा मरे. तू सायडीक राव, तू सायडीक राव. तुम्ही सायडीक राव. आमी सायडीक रावता. पुडयो पुडयो केल्ली हे समीर पार्सल ड्रग्साचे वास मारता सर. हे गांजा सर काड 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 काड. परतून घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कुडचडे पुलिशेन चोरयेक गेल्ल्यो 3 मोटरसायकली शुक्रारा ताब्यात घेतल्यो. हे केशीत एका सांत चल्या सयत पुलिशेन 2 जाणांक ताब्यात घेतले. CRPCच्या 41 कलमा खाला पुलिशेन तांकां अटक केल्या. Upon proactive policing, Kurcharam police station has detained 2 vehicles, 2 motorcycles, that is one Pulsar and second Duke. Both abandoned vehicles were attached under Panchanama and brought to the police station. And very next day during inquiry, it is revealed that the 2 persons, that is Sahil Sheikh and Samir Asar Khan, who is moving along with these vehicles. So both the person intercepted, brought to the police stations, and they have been arrested under section 41 CRPC. And later on during inquiry it is revealed that both the persons and both the vehicles are involved in Kolwa police station's crimes. So they have been arrested and arrangement has been kept to hand over the custody of the said accused and the stolen property to the Kolwa police stations. And later on, one more complaint received to the Kurcharam police station. We have came to know that both the vehicles are involved in Kolwa police station's crime. So inquiry is going on, and subsequently we will hand over all the custody of the vehicles as well as detained accused to the custody of Kolwa police station. आणि खंयचे क्रायम आसा हे भुरगे? Inquiry is going on. 2 बिल्डिंग्यो बांदून तातूंतली दुकानां भाड्याक दिवपाचो निर्णय कुंकळी पालिकेन घेतलो. तशेंच पोन्न्या रिक्रिएशन सभाघरांत मुळावे भलायकी केंद्र उक्ते करपाचें पालिकेन थारायलां. वेगवेगळ्या प्रभागातल्या विकास कामांचेर चर्चा करपा खातीर कुंकळे पालिकेन शेनवारा बसका घेतली. तशेंच पालिकेन नव्या कर्मचाऱ्यांच्या भरतेचेरूय तात्पुरती बंदी घातल्या. कुंकळे urban health center जे आम रिक्रिएशन हॉल म्हूण हें केल्लें डिक्लेअर केल्लें, सो तें आमकां हेल्थ सेंटर करपा जाय आमकां. सो आनी बॅन ऑफ ब्लँकेट बॅन ऑफ न्यू रिक्रुटमेंट ऑफ ऑफिस स्टाफ. सो स्टाफ आमचे कडेन ऑलरेडी आसा, सो आमकां आनी स्टाफाक गरज ना. कोण तो रिटायर जाला तो मागीर रिप्लेसमेंट करतली.
आनी आतां जी कुंकळ्याक न्यू बिल्डींग येतली आमगेलो ऑटोमॅटीक जो पळय रेवेन्यू आसा तो वाडटलो आनी जनरेट जातलो कित्याक तेतूंत मोर दॅन 40 शॉप्स आसाय ऑफिसीस आसाय आनी जेन्ना हो रेवेन्यू येतरीत आमी सेल्फ डिपेंडंट जातले कुंकळे म्युनिसिपालिटी. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. विद्यार्थ्यां सामकार वेगळी आव्हानां असतात. सुविधा वाडिल्ल्यान आव्हानांय वाडल्यात अशें धेंपो उद्देग समूहाचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपोन सांगले. विद्यार्थी जे शिक्षण घेतात ते फकत नोकरी मेळोवपा खातीर न्हय अशेंय तांचें म्हणणें. 10वी आणि 12वीचे परीक्षेत बरे गुण घेऊन पास झालेल्या विद्यार्थ्यांचो हरमलच्या गणपत पार्सेकर महाविद्यालयान भोवमान घडोवन हाडलो. श्रीनिवास धेंपो ह्या वेळार मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्ले. पेडणे तालुक्यातल्या सुमार 150 विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार आदलो मुख्यमंत्री आणि हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाजर आशिल्लो. 10वी आणि 12वीचे परीक्षेत बरे गुण घेऊन पास झालेल्या विद्यार्थ्यांचो हरमलच्या गणपत पार्सेकर महाविद्यालयान भोवमान घडोवन हाडलो. श्रीनिवास धेंपो ह्या वेळार मुखेल सोयरो म्हणून हाजर आशिल्ले. पेडणे तालुक्यातल्या सुमार 150 विद्यार्थ्यांचो भोवमान जालो. ह्या वेळार आदलो मुख्यमंत्री आणि हरमल पंचक्रोशी शिक्षण मंडळाचो अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाजर आशिल्लो. पूण आयच्यो ज्यो आव्हानां आसा जी चॅलेंजीस आसा ती वेगळी आसा. आज जितले फॅसिलिटी वाडटा एक्सेस वाडटा शिक्षणाक तितले आज चॅलेंजीसूय वाडटा. कितली आव्हानां येता. आज तुका नोकरेक म्हण किंवा तुजो स्वताचो धंदो उबो करतलो म्हण किंवा तूं एक बरो इंजिनियर जातलो म्हण दोतोर जातलो म्हण लॉयर जातलो म्हण आज तुमकां फॅसिलिटी खूब दिल्ल्यो आसा. पूण तातूंतय आव्हानांय चड आसा. कॉम्पिटिशन इतले भुरगे आज तयार जाता कॉलेजच्यान आनी शिक्षण स्कुलांतल्यान शिक्षण घेवन ताका लागून जॉब तितलेच उरता. सगळे लोक सरकारा कडेन वता. तुमचो MLA आसतना तुमी वताले आनी कोण आनी खंयच्या MLA कडेन वता आमकां सरकाराची नोकरी जाय. तुमी एक कॉन्फिडन्स निर्माण करपाक जाय की आपूण जें शिक्षण घेता आपूण जो हांगा हार्डवर्क करता तो असो नोकऱ्यो मागपाक लागून न्हय. कितें करता तें तुमी मन लावन करपाक जाय. फूल एश्युरन्स. एक म्हण आसा नो चॅलेंज इज दॅट हार्ड or no dream is that far if you make an attempt with passion and hard work to pursue it. पेडणेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार. भारताचो क्रिकेट खेळगडो लोकेश राहुलाच्या फायद्या खातीर आदलो महसूल मंत्री रोहन खंवटेन सुकुरात शेतांतल्यान रस्तो व्हेलो काँग्रेसीन आरोप केला. काँग्रेसीच्या परवरी गट समिती अध्यक्षान रोहना आड कागाळ दाखल केल्या. मुख्यमंत्री जिल्लोधिकारी क्रायम SP आणि नागरी प्रशासन संचालकाकडे तांणी ही कागाळ केल्या. KL राहुल आणि रोहनाच्या मनशांक फायदो जावचो हाचे खातीरच ताणें हो रस्तो बांदिल्ल्याचे काँग्रेस म्हणटा. पूण राहुलाच्या बंगल्या कडेन वचपाक दुसरो रस्तोय आसा अशेंय तांणी सांगलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार कांय दिसा पयलींच भाजपा सरकारान रोहनाचें मंत्रीपद काडून घेतिल्लें आनी रोहन सद्याक दिगंबर कामतीच्या नेतृत्वा सकयल्ल्या विरोधी गटात आसा. आयच्या पत्रकार परिशदेचो जो विशय आसा तो जावन आसा गोंयची शेतां. आनी शेतां आयज जो विशय घेता तो पर्वरी वाठारांतले सुकूर आनी पोमुर्फा हे दोनूय कम्युनिटीक लागपी ही शेतां जी आसा जी पर्वरी मतदारसंघान येता. शेतां पुरोवन रस्तो केला आनी हो रस्तो शेतकाऱ्या खातीर नासून खंयच्या तरी एका बंगल्याक एक बरी सुविधा दिवपा खातीर हो रस्तो जाला. आनी हो रस्तो जाला करता आसतना कसलीच परवानगी घेनासतना हो रस्तो थंयसर जाता ना. पूण हो रस्तो जो बांदलो आसा तो इंडियेचो ओपनिंग बॅट्समॅन क्रिकेटर सेलिब्रिटी KL राहुल हेंचो जो बंगलो आसा शेताच्या पलतडीन त्या बंगल्याक बेनिफीट करपा खातीर हो डेव्हलपमेंट हातान घेतलो गेलो. It is amounting to criminal trespass, a criminal misconduct and criminal breach of trust on behalf of the then Minister for Revenue, Mr. Rohan Khawte, without acquiring land of the Comunidad. He influenced and mobilized the state machinery to construct roads to benefit a private individual and also the other landowners in that area so that their pecuniary value of the land is enhanced. To the Honorable Chief Minister,
to the collector, director of civil administration, and to the superintendent of police crime branch. मेल करता. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. परत मेळुया पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.